सुरुवातीक आम्ही गीत घेऊया A10 पेज 5 A10. देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासताना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासताना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी ह्या विधी मोजणी येता आसतना देवाक अर्गां दिवया, देवाक दिन वाचुया वा आयचो दीस दिल्या पासत ह्या दिसाची सगळीं आमची कामां आमची सगळी मागणी देवाच्या हातांत उबारुया आनी ह्या दिसाक जेजूकूच पयलो वयलो जागो दिवंक आमी वावरुया. ही चिंतना मनांत धरून आमी आमच्या पातकाची दूख धरुया आनी देवा लागीं भोगसोण्या आनी कृपा मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरबोलवेकार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदां सांगपार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वपदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या पापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताचें सर्व घडितांनी तूंच ताच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. अशें घडलें. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर आब्रामाक कळीत जालें. आब्रामा, भियो नाका, हांव तुजो धाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. आब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगीं बाळ कांय ना. उपरांत आब्रामान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका कांयच संसद दिवंक नाय. म्हज्या घोराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर अशें ताच्या कानार सादलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हळें, वयर सर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार तीं सगळीं नोखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हळें, हेच पोरी तुजी संसद जातली. आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें सांगलें,
हांव तो सर्वेस्पोर ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक कालदियांतल्या ऊर नोगरांतलो तुका भायर काडला तो. आब्रामान पोर्तिपाळ केलो. म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातोलें म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चिताळ, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक ल्हान पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगळें ताणें हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातुल्लीं आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यांत दवरलीं. पूण सुकण्याची मात अर्दां केली नात. तेन्ना त्या मेलोल्या जनावरांचें मांस खावंक तांचेर गीद देंवून आयले. पूण आब्रामान तांकां धांवडायलें. आतां दीस धारीर पडटा आब्रामाक बरीच झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो भारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच काळोख जालो आनी एक धुंवरतें आंकटें दिश्टी पडलें आनी त्या जिवी मारलोल्या जनावरांचे दोनूय अर्दां मदल्यान उजो गेलो. त्या दिसा सर्वेस्परान आब्रामा कडेन एक करार केलो. अशें म्हणून हो देश इजिप्ताचे नदी थावन तें युफ्रातीस हे व्हडले नदी पर्यंत तुजे संस्थेक हांव दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगोट करात. पोरजामोदे ताचीं कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांचे सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवांक अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचें मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता धुवानो, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो. तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हजार पिणगांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सोदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्रामा कडेन कोबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब सर्वेस्पराक सोदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सोमी म्हणटा, म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावता. जो म्हजे सोबे रिगून रावता तो सुबाम फळां दिता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय,
सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, फोटकिऱ्या प्रवाद्यां विशीं चुत्रायन रवात. मेंढऱ्यांचें रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाणके ते. तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरींच्यो कोणें दाखो काडल्यात जायत, आनी सोर्नाट्यांचीं कोणें आंजिरां काडलींशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता, आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरताय आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जेजू आमकां फोटकिऱ्या प्रवाद्यां वशीं चतूर रावंक सांगता. कित्याक केन्ना केन्ना आमकां तें बरें दिसतात, पूण भितरल्यान तांचीं मनां वा तांचीं कडचां दुसरींच आमकां देवा सुशिल्लीं पयस व्हरूंक आनी चडशें पातकाचे वाटेन चलोवंक आमकां ते व्हरतात. आनी आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आदल्या करारांत जायते फावटी आमकां देव अशेंच करून चतूर करता. आनी जायते प्रवादी बी जायते हे फोटकिरे प्रवाद्यांक ते झगडटाले. म्हणजे पळयत जाल्यार न्हू, जायते फावटी हे फोटकिरे प्रवादी जे आसले ते बाल ह्या देवाक, फोटकिऱ्या देवाक ते पुजताले. तांची जायते फावटी आमी पळयल्लें आसा आदल्या करारांत. जायते आमचे प्रवादी तांचे लागीं ते तांचे मदें बसाबस जाता, झगडीं जाता, तें हांवें पळयलां. आनी हेंच भान धरून मोगाचें भान आमी मन घेवंक जाय, दर एक प्रवाद्याचे न्हू 3 गूण आसताले. पयले आदल्या करारांत पळयत जाल्यार पयलें म्हणल्यार खरो प्रवादी फकत देवाकूच मान दितालो, देवाचीच आर्गां आनी वाखाणी करतालो. आनी दुसरो गूण म्हणल्यार गरिबांचो, दुबळ्यांचो काळजी घेवन तांची सेवा करतालो. आनी तिसरे गूण जो प्रवाद्याचो आसलो तो निती पासो झुजतालो. दुसऱ्यांचे कोण वायटाक सांपडलेले आसा तांचे निती पासो तो झुजतालो. आनी हे तिनूय गूण जावन आसले एक प्रवाद्याचे. एक खरो प्रवादी कोण तो सांगताले. आयज जेजू आमकां तेंच करूंक आपयता. खऱ्या प्रवाद्यांक वळखतले जाल्यार तांची गुणां, तांचे जीं फळां जीं आसात, जे गूण आसात तांचे तेंच पळोवन आमी तांकां वळखतल्यात म्हणून. आनी हीं फळां कसलीं? हीं जावन आसात पवित्र आत्म्याचीं फळां. पवित्र आत्मो जेन्ना आमी ते प्रवाद्याक पळयता तेन्ना आमकां गमन येवंक जाय, एक पवित्र आत्मा ताचे लागीं ताचे सरशीं वावुरता आनी ताचेच मार्गांत तो चलता म्हणून आमी आमकां गमन येवंक जाय. मोगाच्या भावान भयणो, हें सांगता आसतना जेजू आमकां हेंय सांगूंक सोदता की आमकां दर एक जाणांक क्रिस्तांवांक एक प्रवाद्याचें कार्य दिल्लें आसा. आमकांय आमच्या जिवितांत प्रवादी जावंक आपयल्ले आसात. देवाची राज परगटूंक आनी देवा लागीं दुसऱ्यांक जे कोणाक आजून देव मेळोंक ना तांकां हाडूंक हें आमकां एक प्रवाद्याचें कार्य दिल्लें आसा. आनी आमी देवा लागीं वेळ सारून ताचेच हे गूण जे आसात वा ताचेच आज्ञा वरवीं ही आज्ञा पाळूंक आनी ताचें राज मुखार व्हरूंक आमकां सांगलेलें आसा. आनी आमी हें करतले ताचे लागीं वेळ सारूंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याचीं फळां जीं आमकां दिता तीं आमी आपणावून दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें आनी दुसऱ्यांकूय देवा लागीं हाडूंक गरजेचें. तर हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं हीच कृपा आनी बळ मागुया की आमी ताका आमच्या जिवितांत आपणावून बरीं फळां उत्पन्न करूंक, बरे प्रवादी जावंक देवा लागीं मागुया.
पेटवणीच्या वेळार गीत घेऊया C14 पेज 34 C14. तिणी आमची पेटोवंक काडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तुकोर पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थोन मागता. गोवा मुंडो आल्त्राराटा, दाखाचो रोस समोर पिता, आमचे सुख दूख सोरबे टोयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिता देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेच्यो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळया आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळ्यो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताडे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनून जेवणपणाचो परवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुझे खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजू चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना गीत घेवया. D15 पेज 55. D15. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनी जशें उदक तुज्या दिव्या बोलपी स्वेचे योत्रोन चलो बोलू बेचे. तुज्या दिव्या बोलपी स्वेचे योत्रोन चलो बोलू बेचे. तुझे बघून मागना जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी. तुझे बघून मागना जिवी ना बोल जेजू आनी पदवी.
सुमी म्हणटा हांव बरो घोडी म्हजी मेंढरां पासत म्हजो जीव दिता. प्रार्थुया. दोयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळोशें कर. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे ही सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आनी सर्वपुजदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक मागणे बराबर म्हणुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक, जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळें सलासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव धरून मेलोय. ह्या पासत पापान तुका स्वर्गार मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. आमचे ओत्रे शेवत्रेक बापाक मातात असले जाल्यार तुजी विनोदी देशाती पळोवन मागता. आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया F18 पेज 94. एकाच दोनया देवाक सोगली आमी बोजुया. एकाच निस्तेवाची सेवा करूया. एकाच दोनया देवा सोगली आमी बोजुया. एकाच निस्तेवाची सेवा करूया. Have a good day.